I feel that this festival, I have requested our Honorable Chief Minister to make it a state festival. What do you say? Yes. This festival should become a state festival or no? That is a festival of lights for Diwali and festival of stars for Christmas. This is to see that our culture grows and the message is sent from Goa across India and the whole world of togetherness, of peace. What do you say? The noise is not very loud. Chief Minister won't be able to give a justice to this. What do you say? Yes. It should become a state festival. Sir, we request you. You should declare these two festivals as a state festival which we are having in this beautiful village of Parra. हे एक प्रकारे आम्ही आमच्या युथाक प्रमोट करपाचे फेस्टिवल आसा म्हणपाक कांयच हरकत ना. निश्चितरित्या मायकलान म्हटलां की इट शूड बी डिक्लेअर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल म्हणून. हीज डिमांड आसा की दोनूय फेस्टिवलां स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचे. ताणें आपलो प्रपोजल आर्ट एंड कल्चरा कडेन दिवचो. निश्चितरित्या ताका कितें सपोर्ट जाय ताणें म्हटलं आपल्याक मॉनिटरी हेल्प नाका. दॅट वे इज सावंड. म्हणजे ताजे सपोर्ट करतात ते सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट ताका सगळे जाण सपोर्ट करता. डेफिनेटली तो सपोर्ट करचो. बट ताका वॉट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेअर एज अ स्टेट फेस्टिवल तो ताणें सांगचो. आमी डेफिनेटली जेन्ना 2,500 ते 3,000 कलाकार जर एकी कडेन येता आसत दोन्ही फंक्शनाच्या निमित्तान 2,500 कलाकार एकी कडेन येता आसत जाल्यार खरोखरूच सरकार ताजो विचार करतले आनी नेक्स्ट टायम हे फेस्टिवल्स येवच्या पयलीं ताका कितें सपोर्ट जाय तो पळोवन हांव डिक्लेअरूय करता की ही दोनूय फेस्टिवलां आमच्यान एज अ मिनी स्टेट फेस्टिवल म्हणून तरी डिक्लेअर करूं येता. कारण हांवें कित्याक म्हटलें की ताचो सपोर्ट कितें जाय हाजेर डिपेंड आहा. बट वी वील कन्सिडर इट एज अ स्टेट फेस्टिवल.